आणि आयज जे आसा पेट्रोलाचे 30 पैसे, जवळ 60 पैसे जे आसा ते परतून एक पाटी वाडल्या. आमी डिटेल प्राइसीस जे आसा फ्रॉम 2017 त्याच्या पयली आमी गेलना. 2017च्यान आयज पासून जी आसा कशे तरेन भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान जी आसा कशे तरेन जी आसा हे तुमकां सगळ्यांक कॉपी दितल्यान. प्राइस जे आसा 20 पैसे 10 पैसे 20 पैसे 10 पैसे करून 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 जे आसा जवळ जे 20 रुपये जे आसा ते पेट्रोलाचेर आणि डिझेलाचे 22 रुपये जे आसा हे वाडयलेले आसा. 1.5 वर्सांचेच आमी चड तेजे फाटी वचना, 1.5 वर्सांची गजाल तुमकां सांगता. आणि जेन्ना 20 रुपये वाडयता थंयच 2 रुपये जे आसा 2 रुपीज 50 पैसे कमी करता. आयज म्हारगाय खंय पावल्या. आयज पेट्रोल जेन्ना वाडटा म्हाका दिसता की तो आम आदमी जो आसा ही जी जुमला सरकार जी आसा नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहची, जाका देशभर जुमला सरकार म्हणून आयज लोक वाडपाक लागले. आणि म्हाका दिसता आनी 4 महिने जे आसा मॅक्झिमम ही सरकार जी आसा ही देशान आसतली. तुम्ही इलेक्शनाचे आयज प्रिडिक्शन जे आसा हे पयले कडेन आसा की कशे तरेन जे भारतीय जनता पार्टीच्या हातींतल्यान 3 कडेन जे मेजर स्टेट जे आसा मध्य प्रदेश जावं राजस्थान जावं छत्तीसगड जावं जे मेजर स्टेट जे आसा आयज यांच्या हातींतल्यान वचपाक लागल्या. ते ऑलरेडी प्रिडिक्शन जे एबीपी सर्वेन जे आसा दाखयल्ले कडेन आसा. आणि हेजो परिणाम जो आसा हेजो परिणाम आख्खे देशान जातलो. आणि तुम्ही पळयतले की येणारे जे क्षण आसतले ते भारतीय जनता पार्टीक लागून जे जुमला सरकार जी आसा हे अच्छे दिन आएंगे म्हणून ते लोकांक जी स्वप्न दाखयल्ली हे अच्छे दिन कशे बुरे दिनान भारतीय जनता पार्टीचे कन्वर्ट जातले तुम्ही हे पळोवन रावतले. जावं एकट्याक इन्चार्ज करचो आणि हे मंत्रिमंडळाची बसका ही गोंयच्या आमच्या राज्यान जावची, ही हॉस्पिटलान जावची न्हू. सबंद जगावयले लोक आमकां सगळ्यांक हांसतले. एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जाल्लो आसा आणि हो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो इतिहासान आमच्या दर्ज जातलो. आणि फुडाराक आमचे भुरगे केन्ना तरी मागीर विचारतले जावं याद करतले की मंत्रिमंडळाची बसका ही हॉस्पिटलान जावपाक लागल्या आणि आयसीयून जावपाक लागल्या. तेन्ना आमी ह्या बसकेचो निषेध करता, विरोध करता आणि मागणी करता की ही मंत्रिमंडळाची बसका एम्स हॉस्पिटलान न जाता ती गोंयच्या विधानसभेन सेक्रेटरीएटान जावची. आणि एका दिसा खातीर तरी ह्या सगळ्या मिनिस्टरांच्या मदीं एकट्या मिनिस्टरान एका दिसाचो मुखेलमंत्री करचो आणि बैठक ही गोंयान करची. प्रेस कॉन्फरन्स जाली. 3 मिनिस्टर आशिल्ले. त्या प्रेस कॉन्फरन्साक तांणी फॉरेन इंटरनॅशनल एजन्सीज इन्वॉल्व करपाचे आयज जाहीर केला. एक्चुअली गोंयकार आणि गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी हांचो डिमांड आसा की इम्पोर्ट ऑफ फिश बॅन करात. तेन्नाच गोंयच्या लोकांक कॉन्फिडन्स येतले की नुस्त्यान फॉर्मलीन ना. सायंटिस्ट आसा इंडियेची ज्यो एजन्सी आसा त्या एजन्सींचो अपमान आसा. फक्त तुमच्या कितें तरी हें करपाक म्हणजे तुमचे लेवल खंय पावले. 3 मिनिस्टर म्हाका दिसलो फिशरीज मिनिस्टरी हितून ना काय म्हणून त्या दोनूय मिनिस्टर आशिल्ले गाडो आसले. पूण आयज प्रूव जाता की हो फिशरीज मिनिस्टरी बीन हेंच्या बरोबरच पार्टनर जाल्लो आसा. कारण इतले पयस तांकां ट्रॅव्हल करून मडगांव वचून हें सगळें जाहीर करपा पडटा. सो इतली खडपड कित्याक करता कळना. इम्पोर्ट ऑफ फिश बॅन करा मरे काबार मरे सगळे इश्यूज. लोक डिमांड तेच करतात. लोकल फिश आसता ते आमकां खावनी. तशेंच दुसरे प्लॅनां घेवपाक जेन्ना आमी वयताले ते प्लॅन जे आसा 60 आसताले ताचो रेट 180 केल्लो कडेन आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान. आरटीओन गेल्यार थंय रेट वाडयल्ले कडेन आसा. म्हणजे जनता जी आसा बारीक जनता जी आज सफर जावपाक लागल्या तेंची लागून ही सरकार कांयच करपाक तयार ना. ही सरकारान बारीक लोकांक पिसून उडयल्ले कडेन आसा. ताका लागून मागता आनी एक पाटी सरकारा कडेन की तुमी जाता तितले बेगीन जो पेट्रोल प्राइस काल वाडयला 60 पैसे इमिजिएटली जो आसा तो तुमी जो आसा
रिटर्न करून जाता तितले बेगीन जीएसटी अंडर हाडून देशाची जनतेक आम आदमीक जे आसा तांकां सपोर्ट करचो. आमचो जो डिमांड आसा की पेट्रोल जो प्रोडक्ट आसा हे जीएसटीचे अंडर हाडचे. कित्याक ऑटोमॅटिकली जीएसटीचे अंडर हाडले जाल्यार जे बाकीचे टॅक्सीस आहा हे सगळे एक्ट जातले आनी म्हाका दिसता की पेट्रोल जे आसा 20 ते 25 रुपया जे आसा पेट्रोल जे आसा देंवतले. हे पयशे जे हांकां वेटाचे अंडर वयता व्हॅल्यू एडेड टॅक्स जे आसा सरकार हांचो पयशांचो दुरुपयोग करता. कित्याक दीस मनी इज नॉट अकाउंटेबल. जाय तशे राफेल डिलाक पयशे घातले. आता रशिया कडेन मिसायल डील करून येयल्या. थंय व्हडले स्कॅम आसतले मिसायल डील जे जाला. हेंचो जो विचार जो आसा देश बांदपाचो विचार म्हाका दिसना की आयज देशांत कितें जाय. आयज गोंयांत भुकमरी आयज देशांत भुकमरी ही जी वाडल्या ताका कशें कंट्रोल करपाचो मोदी सरकाराचो हेजेर विचार ना. असेंब्लीक बाबू कवळेकर रेजनाल्ड हेणी सगळ्यांनी इश्यू रेज केलो आनी आमी कितें डिमांड करताले. आमी ताका डायरेक्ट ओपोज केलो ना न्ही. आमी म्हणलें सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडा. जेन्ना आमी सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडा म्हणून डिमांड करता तेन्ना तोच ओपोज जाता. सो तो कसलो ओपोज म्हणटा ते कन्फ्यूज जाल्ले आसा. गोवा फॉरवर्ड पार्टी हे कन्फ्यूज जाल्ले आसा, नर्वस जाल्ले आसा. कारण त्यांचो लोकांचो सपोर्ट जो आशिल्लो कंप्लीट गेल्लो आसा. लोकांचो विश्वास हेंचेर गेल्लो आसा. कारण लोकांकडे बिट्रियल केला तेजे नंतर ते फॉर्मलीन गावयतात, तेजे नंतर ती जमीन रुपांतर करतात, सगळ्यो भानगडी करतात. आनी ह्या भानगडीक ते परत लोकांक घुसपोवपाक सोदतात. लोकांची इंट्रस्टा खातीर करतात. अरे तुम्ही केस टू केस कशें लोकांचे कोणाक इंट्रस्ट आसा. खंयची लोकांक इंट्रस्ट आसा. तुम्ही लोकांक केन्ना विचारलेंच ना, लोकां कडेन सजेशन घेतलेंच ना आनी लोकांक इंट्रस्ट बेश्टे लोकांच्या नांवान तुम्ही फटींगपणां करतात. तेन्ना तुम्ही परत फटींगपणां लोकां कडेन करनाकात. असेंब्लीची प्रोसिडींग्स आसात. गोवा फॉरवर्डान त्यो सीडी हाडची, आपल्या ऑफिसान सीडी घालची आनी ती दोळे उगडे कान उगडे दवरून ती मुक्ती मनान पळोवची आनी तेजे नंतर फटींगपणां करची.